Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर म्हाका हे पोरी उलयलो, तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ आनी तुका हांवें फॉर्मायलां तें सगळें तांकां कळीत कर. तांचे हुजीर कांपू नाका, ना जाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो करतलो. हांव तुका आज एक घोट शार, एक लोखंडी खांबो, एक कांशाची उणोत करतलो. कारण ह्या सगळ्या देशाक, जुदाच्या राजांक आनी कुंवरांक, यादनिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. ती सगळीं तुजेर आड झुजतलीं, पूण केन्नाच तुजेर जैत उरची नात. कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाता हांव आसा, अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा, तुजें बरेंपण परगडटलें. तुका शरणा येता सर्वेस्पोरा, म्हाका कधीच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा, तुजें बरेंपण परगडटलें. सर्वेस्पोरा, म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या, नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा, तुजें बरेंपण परगडटलें. धन्या, तूं एकलोच म्हजो भरवंसो. म्हजे तरणे पिरायेंतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतावन तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा, तुजें बरेंपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तरणे पिरायेंतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुज्या वचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा, तुजें बरेंपण परगडटलें. उद्गार. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच भागी. सर्गींचें राज खरेंच तांचें. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हेरोदियास नांवाचे आपले भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुआवांक धरलोलो आनी खोडे सांकल्यो बांदून बंदकुणींत घाल्लो. कारण जुआंव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें न्हय. पूण हेरोदियासाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळ्ळो नासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुआवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून
पाटी फुडें सोरतालो आनी तोरी खुशे मोनान ताका कान दितालो. बरी एक सोंद सांपोडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवरांक, सोबावाद्यांक आनी गालिलियाच्या व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी तेच हेरोदियासाची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताचे सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलों. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलों. म्हजे राजवटेचें अर्द जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नानदातार जोआवाचें शीस माग. वेगीं भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नानदातार जोआवाचें शीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरी जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावण्यांचे भिडेक पडून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खोशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुआवाचें शीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोंदकुणीत ताची घुमटी कातोरली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून ताणीं ती एके समाधींत निकेपिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. तर आतां तुजें काम करूंक तयार राव. जेरेमिया 22:1-17 ते 19. नियाळाक आधार. एक आवय उद्गारताली, ल्हान आसतना भुरगीं कांय बरीं मिसाक आनी मागण्यांत वांटो घेतालीं. पूण आतां भुरगीं व्हडलीं जातूच कोणेन सांगलोलें तांकां नाका. ल्हान आसतना इगोर्जेंत वचूंक आशेतालीं, आतां वचूंक निभा सांगतात आनी काळीज मोन पासून दाखयनात. देवाच्या आज्ञा आड वचूंक आमी निभा सोदतांव. निभा खुणायता आमचे उपकार. देवान जायत्या प्रवाद्यांक आपयले आनी देवाच्या बळान ते वावुरले. पयलें वाचप, देव जेरेमियासाक तयार रावंक आनी आपूण फॉर्मायता तितलें पोरचे कोळीत करूंक आपयता. इतलेंच न्हय, ताचेर विरोध वेतोल्यांचेर तो जैत व्हरतलो म्हूण आस्वासन दिता, कित्याक ताची राखण करतलो म्हूण सर्वेस्पोर उलयलो. शुभ वर्तमान स्नानदातार जुआवां विशीं सांगता. तो कसो सोतेन जियेतालो. हेरोदाची चूक ताच्या तोंडार सांगता. हेरोदियास रागा भरीत जाता आनी तिका सोयेक मेळटा तेन्ना आपले धुवेक जुआवाचें शीस ताटार घालून दी म्हूण हेरोदा लागीं माग म्हूण शिकयता. हेरोदीचेर व्हड संताप आयलो. तरी पूण आपल्या सोपुताक लागून आनी हाजीर आसलेल्या पावण्यांक लागून चेडवाक दिल्लें उतर पाळूंक जुआवांक जिवेशी मारूंक फुडें सरता. आमी भाग्यवंत जुआंव स्नानदातारा भाशेन देवाच्या उतराची तत्वां आनी मुल्यां भियेनासतना शिंपडावंक वावरूंक स्वताक गोवाय दिवंक बापा लागीं मागुया. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.